नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश परबामणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरांपयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. गोंय काँग्रेसींतल्यान फुटून गेल्ल्या आमदारांक काँग्रेसीचे अध्यक्ष खर्गेन काडले उजरावन. गोंयांत काँग्रेसीक मेळिल्ले भोवमत, पूण पक्षांतले 10 गद्दार वैयक्तीक फायद्या खातीर गेले पक्षाचो हात सोडून खर्गेचो सणसणीत आरोप. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गेच्या गोंय भोंवडे आदींच काँग्रेसीच्या सुमार 108 बूथ लेव्हल एजंट्सांनी दिलो राजिनामो. खर्गेच्या भोंवडेविशीं फुडाऱ्यांक दवरले काळखात, सांगता राजिनामो दिल्लो बूथ लेव्हल एजंट. थळाव्या शेतकऱ्यांकडल्यान भाजी विकत घेता आसतना दरांचेर वाद घालचो न्हय, फावो ते मोल शेतकऱ्यांक दिवचे, मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंताचें आवाहन. गोंयच्या तियात्र परंपरेक मेळ्ळा व्हड मान. भारत सरकारान अमृत सांस्कृतीक दायजाचे राष्ट्रीय वळेरेंत तियात्र शास्त्राचो 56वो घटक म्हणून केला आस्पाव. ही ऐतिहासीक मान्यताय गोंयच्या तियात्र कलेच्या संरक्षणाक आनी प्रचाराक दितली उर्बा. गोंयभर व्हडा उमेदीन मनायली नागपंचम. घराघरांनी नागाची मुर्ती हाडून केली नागाची पुजा. म्हापशेच्या बस स्टँडाच्या भायर ड्रेनेजीचे काम चल्लां ते फक्त लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाक. कर भरप्यांच्या पयशांचो पुरायेन चल्ला इबाड. म्हापशेच्या लोकांचो सणसणीत आरोप. दक्षिणेत काँग्रेसीची व्हड सभा जाली. काँग्रेसीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे हाणें भाजपाक लोकांच्या मुखार बरेच उजरावन काडले. काँग्रेस परतून सत्तेर हाडपाचो आत्मविश्वास उक्तायता आसतना खर्गे हाणें पक्ष सोडून गेल्ल्या 10 आमदारांक गद्दार म्हणत स्वतंत्र संघर्ष, जातीय राजकारण आनी गोंयच्या जमिनींचो प्रश्न अशा साबार प्रश्नांचेर भाजपाचेर हल्लाबोल केलो. व्हाट हैपेंड लास्ट टाइम, क्या हुआ? अरे हमारे लोग तो भारी बहुमत से जीते गोवा में, लेकिन भगोड़े लोग, चंद लोग भाग गए और आज 12 मिनिस्टर में 10 मिनिस्टर कांग्रेस के हैं. कितने हैं? 10 है ना, क्या कम है? आउट ऑफ 12 मिनिस्टर्स 10 आर फ्रॉम कांग्रेस. ऑल दे आर भगोड़ेज, भागने वाले, जिनको स्वाभिमान नहीं है. गोवा के मोरालिटी को, गोवा के स्वाभिमान को धक्का देने वाले लोग, ये गद्दार लोग भाग के गए. ये गद्दारों को वोट मत दो. अगर तुम वोट देंगे तुम भी गद्दार बनोगे. आप गोवा का रक्षण करना चाहते ना, तब कांग्रेस को आगे लाओ. दिल्ली से आते हैं, बड़े बड़े शहरों से आके यहाँ पर जमीन खरीद रहे. क्या वो आपके भलाई के लिए खरीद रहे? मजा करने के लिए. ये मजा करने वालों को भगाओ. जब तक आप ये मजा करने वाले, जो लूटने वाले आपके पास आते हैं, तो उनको बोलो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देने वाले कोई लोग नहीं है, तुम मजा करने के लिए आते हो. और कैसा जमीन बेचते हैं आड़े टेढ़े. और इतनी करप्ट गवर्नमेंट मैं कहीं नहीं देखा. मेरा गाड़ी क्या है, चलती है इसलिए कि मेरी इंजन अच्छी है, और मेरे इंजन में मैं अच्छा पेट्रोल डालता हूं. E20 का नहीं है. कौन सा बीजेपी का आदमी इस देश के आजादी के लिए लड़ा है? कौन सा आरएसएस वाला इस देश के आजादी के लड़ा है? और हमको देशभक्ति सिखाते हो तुम. हम देशभक्त नहीं है. ये लोग देश के खिलाफ है, एंटी इंडिया. अरे एंटी इंडिया तो तुम है, एंटी रिलीजन तुम है. सावंत ये लोग पहले बोलते थे भाई कांग्रेस पार्टी हमेशा दिल्ली से ऑर्डर लेती है. तुम कहां से ले रहे हो? बंबई से ले रहे. तुम भी दिल्ली के ऑर्डर वाले ही हो, और वो भी ऐसे हो कि हमारे लोगों को चोरी से उठा कर लेकर जाकर सरकार बनाए. अगर मैं ये कहा तो कोई बुरा नहीं मानना.
मेरे को क्षमा कीजिए, ये चोरों की सरकार है। ये लोग कुछ नहीं, सब देश को तोड़ने वाले लोग हैं। इसलिए मैं आपसे विनती करूंगा कि आप लोग एक होकर बूथ वाइज काम करो। ये मेरी टोपी है, ये सफेद टोपी है। सफेद टोपी, इसका कलर बदल सकता है, लेकिन तुम्हारी टोपी तो काली टोपी है आरएसएस की। आरएसएस के काली टोपी को कभी बदल सकते आप? क्यों नहीं बदलते? उसको जलाना ही पड़ता है। सफेद बनाना पड़े तो उसको, काले को सफेद बनाना है तो जलाना पड़ता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि यहाँ के एनवायरनमेंट को बचाना है, यहाँ के फॉरेस्ट को बचाना है, और यहाँ के हमारे बच्चों को, नौजवान लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट से निकाल के एम्प्लॉयमेंट देना चाहिए। इन्फ्लेशन कम करना चाहिए। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं वो बंद करना चाहिए। और नशे की चीजें, क्योंकि ये भी नशे में ही है ना, बीजेपी वाले हमेशा नशे में ही रहते हैं। हमको हुकूमत मिला, हम जो कुछ है वो कर सकते हैं, तो ये नशे में है। इनकी नशे उसी वक्त उतरेगी जब ये आप सभी लोग इनके खिलाफ वोट डालेंगे, बूथवाइज जाएंगे, घर घर जाएंगे, हर एक आदमी के पास जाएंगे, उस वक्त इनकी नशा उतरेगी। काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेच्या गोय भोंवडे आदींच काँग्रेसीच्या सुमार 108 बूथ लेवल एजंटांनी राजीनामो दिलो। तशेंच आनीक कांय बीएलए नाखुश आसात आनी राजीनामो दिवपाची शक्यताय आसा अशी माहिती सुत्रांकडल्यान मेळ्ळा। मजगतीं खरगे हांच्या गोंय भोंवडे विशीं फुडाऱ्यांक काळखात दवरले, विश्वासात घेतले ना, तशेंच बसके विशीं आमकां कांय कळयलें ना अशें राजीनामो दिल्लो बूथ लेवल एजंट ॲशली पिनो सांगता। कॉन्स्टिट्युएन्सी नंबर 19 वालपोय। आयज आमी एज अ बीएलए आसले आमी एक मत घेवन आनी फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी आय हॅव रिजाइन्ड एज अ बीएलए फ्रॉम माय कॉन्स्टिट्युएन्सी। So there are many reasons, like, see, now I don't think so this Congress party is like interested in coming in power and forming government in coming 2027 assembly elections, the way things are going. And the second thing is, like, we have been not taken in any confidence. There is no Congress leader. I don't know. Now I have been working for Congress for so many years in Walpoi constituency, but right now I don't know whether who is the leader of Congress in Walpoi constituency. And nobody has told us that even the Kharge is coming. Kharge sir, the president is coming today. Means at least they should take the party, the BLA into the confidence. No? They have not informed us anything about that. आयची मिटिंगूच बीएलए खातीर आशिल्ली, सो तुमकां कांयच इन्विटेशन वचोंक ना? आमकां कांयच इन्विटेशन बाबा ना। आनी म्हाका तरी हांव आतां इतले हितून कॉन्स्टिट्युएन्सीन काम करता आनी इतले 2-2.5 वर्सां वयर काम केलें एज अ बीएलए म्हणून आमकां, पूण कांयच आमकां इन्फॉर्मेशन येवंक ना आनी आमकां कोणेच खंयचोच लिडरान आमकां सांगूंक ना बाबा अमको मनीस येता आयज तुमकां आपयला कितें। आतां आमकां कांय खबर ना, फकत कितें थिंगासर कोणाक आपोवन कितें दुसऱ्यांक आपयला काय बेश्टी गर्दी करून ताका दाखोवंक जाय म्हणून थिंगा वयल्यार तें आमी नकळो। टोटल वालपयचे 10 जाण आसलेले, ते ऑल 10 हॅव रिजायन आयिल्ले। 10 बूथ बीएलए आशिल्ले, 10चे 10 रिजायन पार्टीनसून रिजायन आमी दिवंक ना, पार्टीनसून आमी रिजायन दिवंक ना। वी आर लायक अ लॉयल काँग्रेसमॅन, but right now the things which are going are very disappointing us, the way things are going in the Congress party, and nobody कितें अरे बाबा कोण काम करता तांकां तरी तुमी रिस्पेक्ट दिया न्ही, कांय खबर ना। जितले जाणांनी आतां रिजायन दिला तांकां कोणाकूच इन्वायट नासला आयच्या बीएलए मिटिंगे खातीर? इन्वायट नासलो ना इन्वायट नासलो। आधुनिक तंत्रज्ञानाची गोंयांतल्या शेतकऱ्यांक आदार दीत भाजीपालो आणि फुलांच्या शेतीक नवी दिका दिवपा खातीर सरकारान व्हड फुडाकार घेतला आणि फोंड्याच्या कोड्डार सरकारी शेतकी शेतात 12 कोटी रुपया खर्च करून भाजीपालो आणि फुलां खातीर भारत इस्रायल सेंटर ऑफ एलायन्स स्थापन केला। ह्या केंद्रांतल्यान गोंयच्या शेतकऱ्यांक दर्जेदार रोपयो मेळटल्यो आणि उत्पादनाचो दर्जो आणि उत्पादकता वाडोवपाचेर भर दितले। मजगतीं थळाव्या शेतकऱ्यांकडल्यान भाजी विकत घेता आसतना दरांचेर वाद घालचो न्हय तर तांकां फावो तें मोल दिवचें अशें आवाहन मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलें।
कोडार हांगासर इंडो इज्रायल सेंटर हे एस्टाब्लिश करून फाटले 1 वर्स कंप्लीट जाले आनी आतांच तुमी व्हिडिओचेर कशा पद्दतीन इंडो इज्रायल सेंटर कोडार हे चलता हे तुमी सगळ्या जाणांनी पळयलें. ही टेक्नॉलॉजी विथ द हेल्प ऑफ गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया आनी गव्हर्मेंट ऑफ गोवा इट इज एप्रॉक्सिमेटली 12 कोटी रुपया खर्च करून आमी कोडार हांगासर ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश केल्या. ही टेक्नॉलॉजी एस्टाब्लिश करण्या फाटीमागचो उद्देश कितें तर आमच्या गोंयकार भाव भयणीक जे शेतकार आपले शेत लावपाक सोदता, गोंय स्वयंपूर्ण करपाक सोदता, तांकां क्वॉलिटी सिडलिंग्स मेळप म्हणजे क्वॉलिटी रोंपे मेळप हें गरजेचें आसा. जो पर्यंत क्वॉलिटी रोंपे मेळचे ना तो पर्यंत प्रोडक्शन बरें जावचें ना, तो पर्यंत शेतकार नाल्यार खंयच्या तरी एखाद्या नर्सरींतल्यान 4 रोंपे घेतले, लोयले आनी तो येता आसतना खंय तरी आमच्या सायडीत आसलेल्या स्टेटींतल्यान ते घेवन येता. रोगराई असलेले रोंपे अजूनही स्टेटीत एंटर जाता आनी ती रोगराई अजूनही बी आमच्या स्टेटीत पसरता. आमी बार्गनिंग कित्याचेर करता खबर आहा? खाता त्या गोष्टीचेर बार्गनिंग करता. आमी कधी आमकां जर एखाद्या म्हणजे मुद्दाम हांव सांगता, शेतकऱ्यान जर सांगलें 20 रुपया तिका 10 रुपयान दिना काय विचारता आमी तिची क्वॉलिटी खंयची, ती खंयच्यान हाडल्या हें कोण विचारनात. ओके. आनी बऱ्या शोरुमान वता आनी तेणी थंयसर जर 400 म्हणजे तेणी जर 4,000चो लेबल लायिल्लो आसत, 4,000 रुपया पे करता आनी तो शर्ट घेता आनी येता घरा. आमी जे खाता ताच्या खातीर आमी 4 फावटी बार्गनिंग करता. तेजो ब्रँड आमी पळयना. आमी शर्ट आनी पॅन्ट आनी साडी आनी हे घालता तेजो आमी ब्रँड पळयता आनी ती कितली म्हारग आहा पळय न्हू, ती घालूनय आमकां बरें दिसता. ओके. बट आमी घेता ते कितले क्वॉलिटीचे आसतले आनी ताच्या खातीर कितले पयशे दिवपाक जाय हाजो कोण विचार करिना. म्हणून माझे तर म्हणणें आहा की गोवा फ्रेश ह्या प्रॉडक्टाच्या अंतर्गत आमच्या एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान थोड्या दिसाच्या भितर आमी म्हणटा की QR कोडिंगूय आसपाक जाय. ते खंय पिकता, ते शेतकरी कोण हें कळपाक जाय. म्हणजे तेजी क्वॉलिटी कळ्ळ्या उपरांतूच ते आमी खावपाक जाय. आनी ते जेन्ना आमी सुरवात करतले तेन्नाच आमकां हे जे गोंयांत आत्तां येवपी सगळे डिजीज जे खूब मोठ्या प्रमाणात जाता ते लॉंग रन कमी जावपाक लागतले. गोयच्या गिरेस्त सांस्कृतिक दायजाचेर अभिमान आणि ऐतिहासिक मान्यताय मेळ्ळा. भारत सरकाराच्या अमृत सांस्कृतिक दायजाच्या राष्ट्रीय वळेरेंत गोयचो लोकप्रिय पारंपारीक कला प्रकार तियात्र हो 56वो घटक म्हणून आस्पावला. केंद्रीय संस्कृती मंत्रालयाची ही मान्यताय गोयच्या तियात्र परंपरेची राखण आणि प्रचाराक व्हड चालना दितली. गोयच्या तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष अँथनी बार्बोसान ह्या ऐतिहासिक मान्यताये खातीर येवकार दिला आणि गोयच्या लोकां खातीर ही अभिमानाची गजाल अशें म्हटलां. जायती 2-3 वर्सां जाली ट्राय कोत्ता जायते स्टेट यो, पूण आमचो एक कॉर्यो वो एक कांयच मिस्टेक नासतना कसले आमकां ताणे डॉक्युमेंट्स परत मागनासतना फर्स्ट टाइम जे सरान धाडले ते एकूच मिटिंगेन ताणे पास करून आमकां हो 56 एलिमेंट कसो इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेजांत आमकां ताबो दिलो नॅशनल इन्व्हेंटरी. सो ही एक कुशलकायेची खबर. दुसरे जे सबमिट करतात तांकां 2-3 क्वरी असतात, पण आमचो एकूच पावटीन तो जाला. ही एक कुशलकायेची खबर. आनी आतां आमकां दारां उक्ती जाल्यार युनेस्कोन वचपाची. जशे परेन सीएमान आमचे इंडिपेंडन्स डेयाक ताणें सगळे तुमकां भाशणांत सांगलां. तियात्राचेर जायते उलयला आनी जायते ताणें सांगलां. ताणें तुमकां सांगलां की आपूण तियात्र अकादमी कडेन मागिल्लें व तुमी प्रोसेस जाता तितलो बेगीन करात. आनी हे इन्व्हेंटरींत आतां तो आमचो नॅशनल इन्व्हेंटरींत रेकॉग्नायज जाला आनी आतां ताणेंय सांगलां युनेस्कोचें दार उगडलां म्हणून. सो आतां फुडलो प्रोसेस आमी आमच्या सरकाराक घेवन आमच्या डायरेक्टर ऑफ आर्ट अँड कल्चर आनी आमच्या फूल टॅगाचे आनी जितले तियात्रीज गोंयांत आसात, भायल्या देशांनी आसात आनी इंडियेंतूय आसात, तांकां सगळ्याचे आमकां सपोर्ट जाय पडटलो पेपरवर्काक आनी आमकांय सरकाराचो सपोर्ट जाय पडटलो. जसो सरकार आमकां प्रिपेर करून आमी हाडचे पडटले आनी ह्या मार्गान आमी ऑलरेडी डायरेक्टरा लागीं उलयल्ले आसात. श्रावण महिन्यातली परब म्हटल्यार नागपंचम ही पहिली परब आसता. सोमारा गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या घराघरांनी पारंपारीक पद्दतीन नागपंचम व्हडा भक्ती भावनेन मनयली. घराघरांनी नागोबा म्हटल्यार नागराजाची मुर्ती हाडल्या उपरांत पूजन जालें. सगळे कडेन उमेदीचे ल्हार फाकिल्ले. पळयात नागपंचमीची कांय खिणचित्रां.
शुभेच्छा. त्यांना आयज नागपंचमी खूप साजरी करता. हांगा 15 वर्सां जाली साजरी करता. पयलीं हांगा कृष्ण महाराज आसलो तेन्ना आमी ल्हान आसले तेन्ना पासून चालू आसले तेन्ना आमी आतां 15 वर्सां जाली करता हे. तेन्ना हे लोक पंचकृषी सगळे लोक येतात. पंचकृषी येवनूय भायले येता म्हणजे आतां कुडके दिसो कोण कुडचडे आसून केप्यांसून कोण येयले लोक तांकां गाराणें घालता तेन्ना आमकां नांव पंचकृषीसून येयला तेन्ना संख्यानी आमचे म्हणजे खूप लोक 5,000 लोक येता हांगा. सकाळी सुरू आमी 7 करता ते सांजे 5-6 पर्यंत चालू आसता मग. चौदा 15 वर्सांनी आमी हांगा वावरता आनी आमी लोकांची बहुसंख्या भरपूर जाता हांगा. आणि महाराजान पयलीं 10-15 वर्सां जाली की महाराजान हांगा समाधी घेतली. तेच्या उपरांत आमी सगळे करता हांगा. आमी 2-4 जाण आसा आमी सगळे हे करता आनी लोक अशे वाड्या गांवांतले येवन हांगा मेळोन हे करता. शिवरात्रीक कमीत कमी म्हाका दिसता 6,000-7,000 लोक जाता कमीत कमी. तसोच हांगा नागपंचमीक लोक तसो जाता. म्हणजे 1000च्या वयर अशे लोक जाता भरपूर लोक जाता. तशेंच आमकां लोकांची हांगा सोय जायना म्हणजे कशें लोकांक रावतलो जाल्यार आनी कितें करतलो जाल्यार मातशें प्रॉब्लेम जाता. पावस येयलो जाल्यार प्रॉब्लेम जाता आनी मातशें ते तांकां रावपाक अशी सोय अशी जावंक जाय. सगळ्या वाठारांत तुमी सगळे खंयचे लोक येता ते आमकां खबर ना. पयसल्यार दोडा मारप ह्या वटेन काणकोणा मेरेन सुद्दां लोक अशे येता. इवन ह्या वटेन महाराष्ट्राचे लोक येता. सावंतवाडी पासून लोक येता. लोक सांगतात महाराजाची ओडीन येता आनी ते महाराज सांगतात पयलीं महाराज अशें येतालो हे करतालो. म्हापशी सायडीचे लोक येता. पेडण्या सायडीचे कलंगूट सायडीचे लोक येता. म्हापशेच्या बस स्टँडार सध्या प्रश्नांनी रेवाडो घातला. बस स्टँडाच्या भितरूय प्रश्न आणि बस स्टँडाच्या भायरूय लेगीत तीच गत आसा. बस स्टँडाच्या भायर सध्या ड्रेनेजीचें काम चल्लां खरें पूण लोकांनी ह्या कामाक पुरायेन बोल्सां भरपाचो वावर अशें म्हटलां. लोकसंख्या वाडल्या तशें सोयी वाडपाक जाय पूण हांगासर परते चल्ला. ड्रेनेजूच ल्हान जाल्या. म्हापशेच्या बस स्टँडाची उदरगत न्हय तर अवतिकाय जायत चल्ल्या. पावसांत ड्रेनेज नितळ करतात तरी कित्याक? पावसांत फक्त लोकांच्या दोळ्याक पानां पुसपाची कामां चल्ल्या अशें म्हणत म्हापशेकारांनी सध्याच्या आमदाराच्या नांवान बोटां मोडल्या. सध्या जे म्हापसा बस स्टँडार जे एंट्रन्स एक्झिट आणि एंट्रन्सीचेर जे सध्या खळयेचें काम चालू आसा हेका तूं कशें कितें पळयता? ती आमकां 5 वर्सां पयलीं आमदारान सांगलेलें जेन्ना तो सो कॉल्ड इंटरनॅशनल लेवलचो GSIDCन एक बस स्टँड बांदून आमकां इंटर स्टेट बस स्टँड बांदला पळय फुडें ती हो प्रोजेक्ट वांगडा करून एक स्टेट ऑफ दी आर्ट बस स्टँड आनी तशेंच फॅसिलिटी जितून टॉयलेट आसतली सगळे आतां आमी ह्या 5 वर्सांनी पळयलां की तो बस स्टँड इनफॅक्ट तेजी परिस्थिती खराब जायत चल्ल्या आनी तसोच तेंच्यांनी आतां हे एक टॉयलेट रिपेर केलें मदीं आनी आतां एंट्री आनी एक्झीट रिपेर करता ट्रेन हे करता. म्हाका विचारूंक जाय आमदाराक पयलीं की बस स्टँड सांकळे पेडण्या आसनोड्या सावथ गोवा तुमी कुंकळे पासून गेल्यार सगळी कडेन बस स्टँड 10 वर्सां पयलीं अपग्रेड जावन कंप्लीट जाली कामां. आमचो आमदार म्हणटा की फावंडेशन घटना तोपर्यंत तो इनॉग्रेशन करूं शकना पेंट मारूं शकना वयर ते फावंडेशन तेजें केन्नाच सोंपचें ना आनीक 10 वर्सां जाल्यारूय म्हाका दिसता आमची कामां अशीच उरतली. जशे बाकीचे आमचे प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट आसा तशे हे म्हाका दिसता आमी ह्याच बस स्टँडार आनीक 20 वर्सां आमच्या भुरग्यांनी पासून ह्याच बस स्टँडार वचत रावप. सो म्हाका दिसता तो सिरियस ना आनी कितें प्रोजेक्ट्स घेता हातीन ते कंप्लीट करपाची तेजी कॅपेसिटी ना. सो 5 वर्सांत जर ताका एक बस स्टँड लास्ट टायम तो बस स्टँड जो बांदला तो घाईन 3-4 म्हयन्यांनी कंप्लीट केल्लो बस स्टँड. तेजी परिस्थिती तेणी वचून पळोवची आनी सारकें कितें आसा ते प्रोजेक्ट हातीन घेवंक जाय जाल्यार घेवचो. मल्टी लेवल पार्किंगाची अत्यंत गरज आसा म्हापशांत आनी आमी ODPन पळयलां की ही फूल एरिया आतां 300% चेंज केल्या 300% FAR वाडयला. कित्याक वाडयल्या कोणा खातीर? आमी लास्ट टायम ऑब्जेक्शन काडलेले ODP जेन्ना भायर येयलो. काम तेणी कंप्लीट करचें. तुमी ती RTOची ऑफिस आनी हेजे बिल्डिंगेची परिस्थिती पयली बाकीची गव्हर्मेंट ऑफिसां सगळीं म्हापशांत कोलॅप्स जायत येयल्या तशें हे थोड्या दिसांनी कोलॅप्स जातले.
आनी न्यू मागीर आमची कमर्शियल बिल्डींग आसा ती काडून तुमी हांकां दिता आनी लोकांक फेसिलिटी कंप्लीट करिना. सो हे कामां घेता पळय हातीन ती पयलीं म्हणजे पावसान अर्दवट सगळें डिसिल्टिंग करून आतां दिसता सगळें काडून दवरला हेजे मटिरियल सगळें ते पासून तशेंच इनकम्प्लीटूच कामां सगळीं म्हाका जाता अशें दिसता. लोकांनी विचार करपाक जाय की असोच इनकॉम्पिटंट आमदार कंटिन्यू जावपाक जाय काय चेंज करपाक जाय. त्या फाटल्यान पळय तुमी तो ड्रेनेज ओपन केला पळय ते रिपेरिंग करता आनी आतां कितें थंय तुमचो कॉलप जाला म्हणून खंयची तरी एका सायडीन. पण हांव म्हणटा कितें ही आतां ड्रेनेज केला पळय हे पावसान हो एक्चुली बाबा फेब्रुवारीन बी जावंक जाय हेजें काम सुरू. हांवें आतां खूब कडेन पळयलां आमच्या वॉर्डाक सुद्दां काम सुरू जालां. हे पावसान काम हे कसलें काम हे पावसान काम करप म्हणजे खूब लावपाची कामां हे परत हेका आनी थोड्या तेंपान परत हेजें टेंडर काडटले आनी खावपाची कामां करतले. तेन्ना हो आतां गटारां बी आदली गटारां बी आसली पळय त्या टायमार पोर्तुगीज टायमान केल्ली ती गटारां आमी पळयलां आमकां खबर आसा आमकां जाणटे तेंच्यांनी फुडलो विजन पळयलो म्हणजे आमच्या वेळार तो भुरग्यांचो विजन पळयलो आनी तेंच्यांनी ती कामां केल्ली. आनी हे लोक कितें करतात थोडी व्हडली आसली पळय व्हाळ बी तर बेतो घालून येदी करतात ल्हान करतात आनी त्याचो फ्लो गांव वचना तसो तेंच्यांनी केल्लो कसो तेन्ना घरां बी व्हडली नासली लोक तकली लोकूय नासले. आतां कितें हेंच्यांनी परत येते करून पण हे परते करतात तेंच्यांनी व्हडलें केल्लें आहा पळय तें बारीक करून दवरला. आनी ही परिस्थिती पळय बेतो घालतना पावसान रोड पावसान करप आनी परत आनी 4 म्हयन्यानी आतां चवथ येयली तूं परत पॅचअप करप म्हणजे काम करतले दिसतलें काम करता आमचे आमदार म्युन्सिपाल्टी काम करता पण काम करता कसली काम करता हेंची पोटां भरपाची काम करता हे हितून लोकांक बेनिफीट ना. गोवा फॉरवर्ड पक्षाचे युवा अध्यक्ष मॅथ्यू डिकोस्टा आणि हेर दुबावित आरोप्यांक सांगे पुलीस स्टेशनाचेर जाल्ल्या मारपेट प्रकरणात ताब्यात घेतले. मॅथ्यू डिकोस्टा आणि हेरांनी दाखल केल्ली एंटिसिपेटरी जामीन याचिका मडगांव सत्र न्यायालयान न्हयकारल्या. सध्या पुलीस ह्या प्रकरणात संबंधित गोवा फॉरवर्ड फुडाऱ्यांचो सोद घेतात. न्यायालयाच्या ह्या निर्णया उपरांत आता सगळ्यांचे लक्ष पुलिसांच्या फुडल्या हालचालींचेर आसा. वंदे मातरम ह्या प्रश्नावयल्यान गोंयांतले राजकीय वातावरण परतून गरम जालें. काँग्रेसीन केन्नाच वंदे मातरम हाका प्रोत्साहन दिवंक ना असो आरोप मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान केलो. मजगतीं वंदे मातरम स्वातंत्र्य संघर्षाच्या काळात भारतीयांक प्रेरणा दिल्ली अशें म्हणत आमदार कृष्णदाजी साळकरांनी काँग्रेसीक लक्ष करीत काँग्रेसीन ह्या भुमिके खातीर देशाची माफी मागची अशी मागणी केली. वंदे मातरम हे गीत सुरू असताना म्हणजे सोनिया गांधीची एक्शन खरगेजीची एक्शन ही पुराय भारतान पळयल्या. बारीक भुरग्यां पासून व्हडल्या भुरग्यां पर्यंत ती BJP आनी RSS हेंच्यांनी करपाची कांय गरज ना. ताजेर सोशल मिडिया आनी बाकीचे जे कमेंट्स कितें येयला सगळ्या देशाक खबर आहा. त्या खातीर ती कितें सांगूंक सोदताली हें आमकां BJPन वेगळें सांगपाची गरज ना, तें जगान पळयलां. म्हणून तांकां वंदे मातरमाचो राग कित्याक आहा म्हाका खबर ना. एक तर वंदे मातरम हें गीत तांच्यांनी केन्ना प्रमोट केलें ना ज्या गितांतल्यान स्फूर्ती घेवन देश स्वतंत्र जाला. आयज त्याच गितांतली स्फूर्ती घेवन विकसीत भारता खातीर युवा पिढीन यंग भुरग्यांनी काम करचें अशी ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजीची इच्छा. म्हणून पयले फावटी वंदे मातरम ह्या गिताक म्हणजे आमी म्हणटा तशें इट इज एन राष्ट्रगान म्हणून फुडें हाडलें आनी जनगण म्हण राष्ट्रगीत हे दोनूय म्हणपाक जाय. हे जेन्ना प्रोटोकॉल वायज काडलें तें म्हणपाची गरज आसा. ती कशी ही अस्वस्थ आशिल्ली कशी ताणें तें स्टॉप करपाक लायलें पण अरे मातृभुमीक वंदन करता जाल्यार तुमी स्टॉप करपाचें मागीर कारण कितें तुमचें हें ताणी सगळ्यांक सांगपाक जाय. राहुल गांधी उलयताना आयकूंक येताले की हे आमचे राष्ट्रगान न्ही आनी आमचे कितें तरी दुसरें आसा तुमचे दुसरे कसले कितें आसा इटलीचे बी कितें आनी कितें तुमी तातूंत भितर जोडला काय कितें. आमचे राष्ट्रगान हे आमकां सगळ्यांक आमकां एक प्राऊड फिलींग दिता आमकां पेट्रियोटिझम शिकयता आमकां राष्ट्रभक्ती शिकयता आनी आपल्या मातृभुमीक वंदन करपाक शिकयता. आनी आज म्हाका दिसता काँग्रेस आज टोटली म्हणजे सगळ्या फ्रंट्सार ती एक्सपोज जाता आसतना म्हाका दिसता ह्याय फ्रंटार ती एक्सपोज जाल्ली आसा आनी तांणी ह्या इन्सल्टा खातीर म्हाका दिसता देशाचो म्हणजे सगळे जनतेचो जे ह्या गानाक आमी राष्ट्रगान म्हणटात ताजी एपोलॉजी तांणी मागपाक जाय अशें म्हाका दिसता.
हे आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.